Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. प्रमोद सावंत आणि सदानंद शेट तानावडेच्या नेतृत्वाखाला लढयतले फुडली वेंचणूक म्हणटा भाजपा हायकमांड. कस्टोडियन प्रश्न सुटावो करपा खातीर दियात डेडलायन. मये भूविमोचन कृती समितीची मागणी. क्लास 1 अधिकारांची दवरली अट. सलामीचे लढतीत युथ क्लब ऑफ मनोराच्या पदरात निरशेवणी. पणजी फुटबॉलर्सान 1-0 गोलान जिखली मॅच. आणि आता खबरो विस्तारात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि सदानंद तानावडे हांच्या नेतृत्वाखाला फुडली वेंचणूक लढयतले. भाजपा हायकमांडान आयतारा जाहीर केले. भाजपान वेंचणुकीची तयारी चालू केल्या. गृहमंत्री अमित शाह वेंचणुकीचे तयारेचो नियाळ घेवपाचो आशिल्लो, पूण समन्वय समितीची बसका फुडें धुकल्ली. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है, उन्हें सरकार के नेतृत्व उनके ऊपर है और साथ हमारा अध्यक्ष सदानंद तानावडे जी सदानंद तानावडे पक्ष प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगले चुनाव जाएंगे. हमारा अंतर्गत कंफ्यूजन नहीं है. आपके कंफ्यूजन है क्या? सिंधुदुर्ग गए थे उन्हें, तुरंत दिल्ली जा रहा है. इसके लिए आज शाम का कोर कमेटी का बैठक पोस्टपोन हुआ है. इधर अपोजिशन पार्टी नहीं है. हम लोग हर दिन संगठन का काम चल रहा है और सरकार भी आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा नाम पर जनता के बीच काम कर रहा है. डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा सरकार, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, दोनों साथ अच्छा गोवा डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं. आप कंपेयर करना पिछले 6 साल से कितना केंद्र सरकार दिया है, अभी तक बाकी गवर्नमेंट गोवा के डेवलपमेंट के दिया नहीं. भाजपाचो गोय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे समन्वय समितीचे बसकेविशीं उलयलो. तशेंच फुडल्या वेंचणुकीत भाजपाच्या तयारेविशीं ताणें माहिती दिली. जाल्यार 3 म्हत्वाच्या प्रकल्पांक विरोध करपी विरोधकांचे भुमिकेचेर दामू नायकान टिका केली. आदलो खासदार नरेंद्र सावयकरान केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तोखणाय केली. आज भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणी झाली. सकाळपासून वेगवेगळ्या विषयांचेर राज्य कार्यकारिणी भितर चर्चा झाली. आमचे आजच्या राज्य कार्यकारिणीक खास गिरिराज सिंग जी जे युनियन कॅबिनेट मिनिस्टर आसात एनिमल हजबंड्री, त्यांचे हांगा भाशण जालें. बजेटीच्या संदर्भात त्यांचे उलोवप जालें. आमचे मुख्यमंत्री उलयले आनी 1-2 रिझोल्युशन, एक पॉलिटिकल रिझोल्युशन हे आमचे दामू नायक हांच्यांनी मांडलें आनी बाबू कवळेकर आमचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर हांच्यांनी ताका अनुमोदन दिलें आनी एकमतान तें रिझोल्युशन पास केलें गेलें. दुसरें रिझोल्युशन आमचे मोशन ऑन युनियन बजेट, हे रिझोल्युशन आमचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी मांडलें आनी ताचेर उलोवप आमचे शिरोडेचे आमदार सुभाष बाब शिरोडकर हांच्यांनी ताका अनुमोदन दिलें आनी तें रिझोल्युशन एकमतान सगळ्यांच्या हातून तें पास करून घेतलें. पार्टीच्या येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या संदर्भातली माहिती आणि निवडणूक, नगरपालिकेची निवडणूक हाची एकंदर तयारी ह्या संदर्भात आमचे संघटन मंत्री सतीश धोण हांचें उलोवप जालें
जे नवीन आम्ही फाटली आम्ही जी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह घेतिल्ली सप्टेंबर म्हयन्यात त्यानंतर अजूनपर्यंत आम्ही वेगवेगळे पार्टीचे पोझिशन जे असतात मोर्चाचे अध्यक्ष आणि इतर नेमणुका या संदर्भात जे निवडून आयिल्ले त्या सगळ्यांची त्यांना सन्मान केलो गेलो. तशेंच जी जिल्हा पंचायत निवडणूक जाली त्या जिल्हा पंचायती भितर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ह्या दोनूय जिल्ह्याचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष तांचो हांगा सन्मान केलो. However, the success of all the proactive decisions taken by the BJP government have left them, Congress and other parties, red-faced. They have also been trying to oppose many of the infrastructure projects which BJP government have undertaken with central assistance like infrastructure developed in roads, railways, powers, etc. It is our firm belief that such projects are necessary for the development of the state and to provide employment to the youth of Goa, as also to provide basic facility to the citizen of the state. The result of the ZP elections have proved that to majority of Goans, these development projects is not an issue that is being made by the opposition parties and a vested interest, and the government is committed to complete the project for the benefit of the people of Goa. आयच्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हान बजेटाच्या संबंधान सुद्धा एक रिझोल्युशन जालें. ते रिझोल्युशन बेसिकली हे जे बजेट जे आसा ते एक हिस्टॉरिकल बजेट आसा, पेपरलेस बजेट आशिल्लें आनी आत्मनिर्भर भारत करपाचें जे प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा तें एका अर्थान मुखार व्हरपी अशा पद्दतीचें बजेट आशिल्लें. आमच्या गोंय राज्याक 300 कोटी रुपया ह्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान मेळ्ळ्यात. ताका लागून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, प्रायम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टर यांचें अभिनंदन तातूंत केलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. जिल्लो पंचायत वेंचणूक भोवमतान जिखून भाजपान पालिका वेंचणूक आनी विधानसभा वेंचणुकीची तयारी चालू केल्या. केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री गिरिराज सिंग सध्याक गोंय दौऱ्याचेर आसा. आयतारा जाल्ले भाजपाचे बसकेत ताणें कार्यकर्त्यांक संबोधीत केले. तशेंच शेतकी कायद्याक विरोध करपी काँग्रेसीचेरूय ताणें उतरांचे फार पेटयले. गोयच्या नुस्तें उत्पादन धंद्यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शिपिंग सेक्टर 400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले. नुस्तेमारी करपी दर एका गांवांत एक प्रशिक्षण केंद्र आसतलें. तेच बराबर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक फिशिंग एक्वेरियम गोंयांत उबारपा खातीर पावलां मारल्यात. हातूंतल्यान दर्यांतलें नुस्तें पोसपा खातीर गोंयांत केज कल्चर चालू करतले अशें गिरिराज सिंगान सांगलें. गोयच्या नुस्तें उद्देगाक प्रोत्साहन दिवपाचें आश्वासनय ताणें ह्या वेळार दिलें. फिशरी मिनिस्टर के साथ 400 करोड़ का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट भारत सरकार, गोवा सरकार और शिपिंग तीनों मिलाकर 70 विलेज हैं, फिशरमैन विलेज. सभी विलेज में एक एक सागर मित्र होगा. उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बताने के लिए ये भारत सरकार की ओर से होगा. 5, 6, 7 गांव कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है, जिसको हम मॉडल विलेज बनाएंगे. वही नहीं, हम लैंडिंग सेंटर और जेट्टी देंगे. कम 30 गांव को, 30 स्थानों को हमने चिन्हित किया है. ये टूरिस्ट प्लेस है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक फिश एक्वेरियम बनाएंगे. ICR से जुटा हुआ CMFRI और एक संस्था है भारत सरकार का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोग्राफी, जो आपके यहाँ है, ओशोग्राफी. उसको काम दिया. CMFRI 1 साल से काम कर रहा था. यहाँ कितना एरिया है जिसमें हम केज कल्चर मछली के लिए कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में बैन है, रिस्क है. गोवा एक हब बनेगा. NIO ने कहा कि यहां 200 माइल किलोमीटर स्क्वायर मीटर है. जो ICR का CMFRI है उसने कहा कि नहीं सर, थोड़ा टूरिज्म के लिए जगह छोड़ना होगा, फिशरमैन के लिए जगह छोड़ना होगा. सब छोड़ दें तो 73 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ केज कल्चर के लिए है. यहाँ केज कल्चर के लिए
जो माइनिंग होता था उसमें, जो मंत्री जी के अनदर डिपार्टमेंट में जिसको हम रिजर्व वार्ड कहते, उसमें तेन्नाच्या UPA सरकारान 2009 ते 2014 मेरेन शेतकी मळा खातीर फकत 65 लाख रुपयांची तरतूद केल्ल्याचे सिंगान सांगले. पूण NDA सरकारान 2014 ते 2020 मजगती हीच तरतूद वाडोवन 163 लाख कोटी केल्ल्याचे ताचे म्हणणे. शेतमालाच्या खरेदी खातीर UPA सरकारान 1.68 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्ली, जाल्यार दुसरे वटेन NDA सरकारान ही तरतूद वाडोवन 3 लाख कोटींचेर व्हेल्ल्याचे ताणें सांगले. और 1.25 लाख करोड़ किसानों को डायरेक्ट दिया. गोवा में भी मेरी जानकारी में 27,000 किसान हैं. 27,000 किसानों के खाते में सीधा गया. किसी का पैसा, एक पैसा किसी अधिकारियों ने नहीं मांगा. फार्मा प्रोडक्शन ऑर्गनायझेशन आणि कंपन्यो सेटअप करपा खातीर 6,865 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. देखून भाजपा कार्यकर्त्यांनी आणि व्यावसायिकांनी फार्मा सेक्टरा भितर रुची दाखोवची अशें आवाहनय सिंगान केले. कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का काम जो हमारे कार्यकर्ता एंटरप्रेन्योर सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, 10,000 FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी बनाने के लिए हमने 6,865 करोड़ रखा है. मैं आग्रह करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं के हैबिट में नहीं है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं, हो सकता है गोवा में होगा, अन्य देश के अन्य भाग में मैं घूमता हूं, हमारे कार्यकर्ता इन चीजों में रुचि नहीं लेते. रुचि लेनी चाहिए. फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में बनाने में रुचि लें. शेतकी कायद्यांक विरोध करपा वयल्यान सिंगान काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीचेरय टिका केली. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आज कृषि की बात तो करते हैं. मैं चुनौती के साथ कहता कि राहुल गांधी मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ बैठ जाएं, किसी खेत में चले जाएं, वो गेहूं और पैडी के फसल को बता दें कौन गेहूं है, कौन जौ है, कौन पैडी है, नहीं पहचान पाए. मजाक नहीं है, सही था. 2015 में असेंबली के चुनाव में उन्होंने कहा कि ये एरिया चिल्ली बेस एरिया है, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स का. तो कहा ये क्या है, कहा ये चिल्ली है सर, ये कॉमर्शियल बेस है. आगे देखा चिल्ली, रेड चिल्ली सुखा रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे. ये सही कहानी है, ये जुमला नहीं है, मजाक नहीं है. कांग्रेस के लोगों ने मुझे बिहार में बताया. तो कहा कि ये क्या है, कहा चिल्ली. कहा किसका दाम अधिक होता, कहा लाल का. तो कहा कि यहाँ का किसान मूर्ख है, हरा क्यों लगाता है पेड़ में, लाल ही लगाए. जिसको पता नहीं कि गाय के बछिया और बछड़े में अंतर क्या है, मैं रख दूं सामने 2 महीने के बच्चे को, दूर से अगर कह दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा राहुल गांधी. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. मयेचो कस्टोडीन प्रश्न अजूनय सुटावो जावंक ना. हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर डेडलायन दियात. मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन सरकारा कडेन मागणी केल्या. मयेच्या लोकांक जमीन मालकीचे क्लास 1 अधिकार दिवचे अशें तांणी मागला. मयेच्या लोकांक जमीन मालकीच्यो सनदी दिवपाक सरकार मुद्दाम वेळ काडटा. समितीचो सचिव राजेश कळंगुटकारान आरोप केला. मयेचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार आमकां सेगीतपणान आश्वासन दीत आयला, पूण आतां आश्वासन नाका. हो प्रश्न केन्ना सुटावो जातलो, सरकारान आमकां डेडलायन दिवची अशें तांचें म्हणणें. कारण कशें जाल्लें की जे 1140 फायली ज्यो सरकार दरबारी सनदाक लागून पडून आसलेल्यो, तेतूंचे फक्त 282 फायलींची सनद इश्यू केल्ली. बाकीच्यो फायली ज्यो अजून सरकार दरबारी आसलेल्यो, आनी ताका लागून तेचो जो प्रोसेस जावपाक जाय तो जायनासलेलो. तेजो सगळो जो रिपोर्ट आसा तो 28 तारखेक परत मिटींग घेवन तुमच्या पर्यंत पावतलो अशें म्हणून आमकां सांगलें. पूण परत 28 तारखेची जी मिटींग शेड्यूल केल्ली ती परत 4 जानेवारीक गेली. 4 जानेवारीची 6 जानेवारीक गेली आनी आज पर्यंत ती मिटींग जावंक ना. एबॉलिशन ऍक्ट जो 2014 पास केलो ह्याच सरकारान, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जो कायदो पास केलो, त्या कायद्याची अजून पर्यंत पूर्ण अंमलबजावणी जाल्ली ना. आनी ताका आयज तशें पळोवंक गेल्यार 5 वर्सां कंप्लीट जाल्लीं आसात.
ज्या सरकारान हो कायदो पास केलो त्या सरकाराची तितकीच जबाबदारी असली की बेगीतल्या बेगीन हो कायदो अंमलात हाडचो, बेगीतल्या बेगीन ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जावची. पूण हो कायद्याची अंमलबजावणी फुडें फुडें कित्याक वयता हो कायम प्रश्न मयेकारांक पडलेलो आसा. आयज पर्यंत गोवा मुक्ती मय मुक्ती ही जालीच ना. ताका लागून खूब प्रयत्न जाले आनी ताका लागून हो प्रश्न जो आसा तो सरकारान प्रामुख्यान सोडोवचो, मयेकारांक पूर्ण मुक्ती दिवची आनी जे आमचे हे अंमलबजावणीचे काम उरलेले आसा पयल्यान पयले म्हटल्यार घरांक सनदी दिवपाच्यो, ज्यो सनदी दिल्ले आसा तो फेज 2 दिल्ले आसा. मयेकारांची मागणी आसा की सनदी ह्यो फेज 1 दिवच्यो जेणे करून पूर्ण हक्क मयेकारांक मेळचो. फक्त 282 सनदी दिवपाक जर वेळ लागता जाल्यार पूर्ण कायदो अंमलात हाडपाक लागून कमीत कमी म्हाका दिसता 50 वर्सां लागतली. हे जर गतीन गेले, ही जी संत गती जी चल्लेली आसा हे गतीन जर गेले जाल्यार कमीत कमी 50 वर्सां लागतली असो लोकांक मयेकारांक एक डावट निर्माण जाल्लो आसा. आनी हे फावट आमचो असो उलो आसा सरकारा कडेन की डेडलायन जाय आमकां. आमदाराकूय विश्वासान घेवन त्यांच्या बरोबर बैठक घेवन हो विषय आमी ठरयलो की असो कार्यक्रम येणाऱ्या काळात आमकां करचो पडटलो. कित्याक तर जेन्ना जेन्ना आमी पत्रकार परिशद घेता त्या पत्रकार परिशदेची दखल घेतल्यानंतर थोडे दीस काम चलता, परत आसा तशें ठप्प पडटा. म्हणून कायम स्वरुपी अशेंच आमकां करचें पडटलें काय कितें हो प्रश्न आमदारा बरोबर आमच्या चर्चेक येयल्लो आनी आमी तांकां विनंती केल्ली आसा की तुमी ह्या पूर्ण कार्यक्रमात ज्यो बैठको आमच्या गावात जातल्यो त्या बैठकांनी तुम्ही सामील जावचे पडटले. आणि गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सिंधुदुर्ग भोंवडेर वचपाचे आसात. सिंधुदुर्ग भोंवडेर वचपाक आयिल्ले हे दोनूय फुडारी आयतारा गोंय विमानतळाचेर देंवले. सिंधुदुर्ग दौऱ्या उपरांत शहा परतून गोंया येवपाचो आशिल्लो, पूण रोखडोच ताका दिल्ली वचपाचो आशिल्ल्यान भाजपाची बसका जावपाक शकली ना. कोरोनाचो अदीक प्रभाव आशिल्ली 8 राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशां मदीं गोंयचो 4थो नंबर लागता. तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या पर्यटन मंत्र्याक सांगचें शो मस्ट नॉट गो ऑन. त्याचबरोबर ताच्या 30% कमिशन ह्या राजकीय कार्निवालाक ब्रेक लावचो काँग्रेसीन मागणी केल्या. कोरोनाचो पॉझिटिव्हिटी दर चड आशिल्ल्या राज्यांमध्ये गोंयचो 4थो नंबर लागता अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जाहीर केल्ल्याचे काँग्रेस सरचिटणीस अमरनाथ पंजेकरान सांगले. गोंयचो एक सप्तकाचो पॉझिटिव्हिटी दर 4.4% आशिल्ल्याचे ताचें म्हणणें. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान एक वळेरी जारी केल्या. कोविड जेंका लागण जाल्या अशा ल्हान 8 राज्याची वळेरी जाहीर केल्या आनी हितून गोंय येता आनी गोंयचो नंबर 4थो. ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा आनी गोंयान तो आंकडो 4.4 पावता. आनी अशा वेळार आमी गोंय राज्य जर कोविडा पासून वाचयतले जाल्यार आमी जतनाय घेवंक जाय आनी सरकार म्हूण सरकारान सगळ्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करपाक जाय. पण आमच्या गोंयचो पर्यटन मंत्री जो मिशन 30% कमिशन म्हणून फामाद आसा तो मिशन 30% कमिशनाक लागून कितेंय करपाक लागला. तो गोंयान कार्निवाल करपाकूच जाय म्हणटा. तो म्हणटा शो मस्ट गो ऑन. आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मागणी करता दोतोर प्रमोद सावंत हेणी गोंयच्या पर्यटन मंत्र्याक 30% कमिशन मंत्र्याचेर आवर घालप अत्यंत गरजेचें आसा की शो मस्ट नॉट गो ऑन हे मुखेलमंत्र्यान सांगचें पडटलें. कित्याक आमी लोक सगळे SOPचे पालन करता, मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करता, तर दुसऱ्या वाटेन सरकारूच ह्या सगळ्या तत्वांचे पालन करिना. कार्निवल जावपाक जाय उमेद सगळ्यांक आसा, पण हो जो कार्निवल सरकारी कार्निवल जाता त्या कार्निवलाचो उद्देश फक्त बाबूक कमिशना खातीर जावन आसा की हो पॉलिटिकल कार्निवल जो आसा तो पॉलिटिकल कार्निवल गोंय सरकारचो कार्निवल ताबडतोब बंद करचो. कित्याक हे कार्निवल जालो जाल्यार थंय गर्दी जातली आनी हे सरकार मागीर लोकांक जबरदस्तीन कोविडाच्या घशान हे दुखलून दितले.
गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. मेकानीज पॅलेसाक लागून आशिल्ल्या व्हिक्टरी माय सायबिणीचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन मनयले. नवीन दोतोरांनी ह्या वेळार सायबिणीचे बेसाव घेतले. My name is Austin Vaz. I am final year MBBS student. He's my friend Manwin. So after a long while we have been having a mass, like a proper mass we have attended, but physically, so it feels really great. And also we got the opportunity to confess, and it feels really good because now we'll be having our exams, and after that we will be entering into our real life of a profession. So we will be entering an internship and then we will be serving. So it feels really good. And it feels great to have a blessing, and it's a great feast for all of us. Happy feast. This year was celebrated by Cruz and Maria de Silva and family, and we thank them and all those who helped this chapel, which has a very rich history and a very rich architecture. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सुरवेक बरो खेळ करून लेगीत यूथ क्लब ऑफ मनोराक जैत जोडपाक अपयश आयले. पणजी फुटबॉलर्स पंगडा कडल्यान तांकां 1-0 गोलान हार खावची पडली. गोवा प्रो लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. गोवा प्रो लिगांतली ही 12वी मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. पयल्या अर्दात दोनूय पंगडांनी गोल करपा खातीर बरेच यत्न केले, पूण पयलो अर्द गोल शून्य बरोबरीत रावलो. दुसऱ्या अर्दाच्या सुरवातीकूच 48व्या मिनटाक चंदन गावसान गोल करून पणजी फुटबॉलर्साक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिल्ली. ह्या एका गोलाच्या बळगेराच पणजी फुटबॉलर्सान ही मॅच जिखली. First of all, congratulations, finally a winning wave. How do you take this match for you? No, it was a good match. Even the opponents played well, but we have kept them throughout in this thing. Yeah. We've also seen that Youth Club of Manora, being a debutant, they also dominated most of the time of the match. So what do you think went wrong over there? Because we saw more of dominance coming from the other side. Yeah, our players were a little panic on the ball. So we have to work on every department, especially in the defense. We were falling back and there was gap between the midfielder and the defenders. So they utilized for us, putting the long ball behind us. We have also seen that many chances were missed. So how would you rectify them in the next match? Yeah, I have to work more on crossing and finishing with the goal. That's what I have to work. Is there some, what are the positive things that you'll take home from this match besides the 3 points? No, beside that, boys work continuously. That is the plus point for my team. Okay, thank you so much, coach, and wish you all the best in future. Thank you. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसूजा. फुडले 3 दीस गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. मळब निवळ उरतले. सांज वेळार दमट पडू येता. सकाळी फुडें धुक्याची कुपां दाटून येतली. चडांत चड तापमान 34 ते 35 जाल्यार उणें तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतले. गोंयभर सुकेच वातावरण आशिल्लें. उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. पणजेन सगळ्यात उणे 20.7 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 3 दिसांत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. मळब निवळ उरतले. सांज वेळार कुपां दाटून येतात. सकाळ फुडें धुके दाटून येवपाची शक्यताय. चडांत चड 34 ते 35 जाल्यार उणे तापमान 21 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.